नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें आमी जाणा की आमची गोंय ही देवभूमी आणि ह्या देवभूमीन वेगवेगळी देवळां आसात. वेगवेगळ्या देवळांनी वेगवेगळे आपापले उत्सव आसात. आयज ज्या आमी देवळान आसा त्या देवळाचो उत्सव ह्या म्हयन्यान आसा. आयज आमी आसा देवी लयराई हिंच्या देवस्थानान. हांगासर आयज हुमकुणाची आमी फाटल्यान तयारी पळोवंक शकता. काही दिसांनी हांगासर जात्रा आसतली आणि त्या निमतान हुमकूण तशेंच त्या हुमकुणान चलपी धावपी असे जे धोंड असतात त्यांच्या कडेन आमी आयज उलयतले. जाणा जावन घेतले की कितें आसा ही प्रथा. जे धोंड असतात त्यांच्या धोंडाची वेगवेगळे पथ्य तांकां पाळचे पडटा. कितें आसा ते हे सगळे आयज आमी जाणा जावन घेतले. नवीन धोंडाची सुरवात म्हणजे आता नवीन धोंड एक प्रतस्थ धोंड देवीकडे जर अर्पण जाता जाल्यार खुबशे लोक आंगवण करता देवते आपूण तुज्या होमखाणाक तुज्या जात्रेक नवीन धोंड म्हणून रुजू जाता आणि तुजी आपली सेवा तुज्या चरणी अर्पण करता. तेन्ना जी आपली जी कामां आसा कितें कसलेंय काम आसा कितें त्या संबंधीत देवी कडेन तो मागणें करता आणि देवी तेजे पूर्णत्वाक व्हरता आणि भावभक्तीन मागीर तो धोंड म्हणून देवीच्या चरणी रुजू जाता. आता नवीन धोंड जो आसा पळय तेणी कितें करप हे खुबशा लोकांक खबर आसना. ते देवळान येता शिरगांवां चवकशी करता, गांवकारा कडेन करता, भटजी कडेन करता आणि नव्या धोंडाचे जे जे आचरण कशें आसचें आनी कशें करचें ह्या संबंधी माहिती घेता. आता हांव सांगता तुमकां, हांव एक माझी चौगुलो, म्हाका 44 वर्सां जाली ह्या क्षेत्रांत देवीची सेवा करताना. आणि नवीन जो धोंड आसा पळय तेणें आपणाक जी जायी ती वस्त्रां नवीन हाडची आणि सकाळी फुडें उठून तेणें आपले व्रत म्हणजे आंघोळ करून वल्यांनी च्या वगैरे घेवची. कितें खुबशे धोंड आसा पळय ते ग्रुपान रावतात आणि ग्रुपान रावन ते सगळे देवी संबंधी जे हे आसा व्रत करपाचे ते सगळे आपूण होऊन सगळे आपल्या भितर वाटून घेतलेले असता. आणि जे धोंड आसा पळय तेंच्यांनी सकाळी फुडें नवो वस्त्र म्हणजे वालो जावं इलिफीत म्हणटा तेका ते तेणी परिधान करपाचे, कमरेक मूज घालपाची, मुजेन ते वालो न्हेसपाचो आणि न्हाल्या उपरांत तेणें वल्यांनी च्या जावं फराळ आसा पळय तो करपाचो. दनपारां तसोच दनपारच्या टायमार फराळ करतना वल्यांनी म्हणजे पूर्ण वलें आसूंक जाय अशें ना. जो वालो आसा पळय तो पूर्ण भिजोवंक जावो आणि तितून मात सुकेपण कांयच आसूंक जायना. म्हणजे वस्त्र फूल भिजलेलें आसूंक जाय. तितून तेणें मागीर सगळे व्रताचे जे संकल्प आहा ते पूर्ण करपाचे. दनपारचे रातचे मदीं जर तेका तान लागली जाल्यार पाणी पिवंक जाय जाल्यार तेणी तें वस्त्र भिजोवचें आनी पाणी पिवचें जावं च्या पिवची. म्हणजे वल्या वस्त्रांनी करचें अशें आमच्या देवीचे ते संकेत आसा. जिवन आमचे देवीचे जे चौगुले आसा पळय ते 8 दिवस हे शिवराक करता आणि ते शिवराक सगळे भटागेर आसता. भट म्हणजे जो भट कलश घेता धारण करता, ह्या वर्साचो जो भट कलश धारण करतलो त्या भटागेर हे 22 चौगुले, 2 पायणी कितें आणि 3 जे ब्राह्मण आसा पळय कितें देवीच्या जात्रे संबंधी ते सगळे जाण ह्या घरान जेवण करतात आणि सगळे ते वल्यांनी म्हणजे सगळे व्रत हे करून वल्यांनी जेवण करप आणि वल्यांनी जेवण जेवप असो आमचो संकल्प हो. तोच संकल्प धोंडाक लागू जाता. जे धोंड आसा पळय नवीन धोंड जो पडटा पळय ताणें आपली नोंदणी मुर्डी महामाया देवीचे देवूळ आसा थंय आमची लयराईची 12 सुमार जत्रेच्या दिवशी प्रतिमा लयराईची जी मुख्य मूर्ती आसा ती वयल्या मुड्डे देवळा कडेन भेट दिता आणि नव्या धोंडांची आंगवण थंय सुरू जाता. आंगवण म्हणजे कितें वटी नारळाची 5 नारळाची वटी आणि तितून खंड ह्यो गोष्टी केळी अशे ते वटी आसता. ती वटी थंय सांगप पावती काडली की थंय
भटजी असता जावं गांवकार असता जावं घाडी असता तांकां सांगपाचें हो नवीन धोंड आयज पासून रुजू जाला देवते ताका तुजी सेवा मान्य करून घे आनी बरे भशेन ताका होमखणांसून पार कर हे देवी कडेन मागाप थंय म्हणजे तूं नवो धोंड आयच्यान सुरू जालें तुजें व्रत आनी त्या प्रमाणे नवो जो धोंड आसा पळय तेणी देवळांसून सगळीं आमचे देव आसा पळय वाटेर सगळीं देवळां आसा पळय ते प्रत्येक देवळाक भेट दिवप आनी थंय देवाक केळी जावं कितें आसा पळय ते फळ फ्रूट कितें आसा पळय ते अर्पण करप आनी लास्ट मुड्डेर वचप आनी मुड्डेर गेल्या उपरांत आपली ती ओटी दिली आनी मागीर तेणी सुचेर दनपारां मागीर फराळ बिराळ तेणी सुशेगाद करूं येता. तशेंच रात्रीच्या वेळी देवी जेन्ना होमखणान येवपाक सुरू जाता देवळांसून तेन्ना धोंड जे नवो धोंड आसा पळय तो आपली वेत काठी घेता आनी देवी बरोबर नाचता आनी आपली सेवा थंय देवी कडेन रुजू करता अशें सगळेच धोंड करता आनी देवी बरोबर ते तळयेर येता नाचत नाचत तळयेर येता. तळयेर देवीचे जे संकल्प आहा पळय देवीचो तो तळयेर पूर्ण जाता. देवी अग्नी हे करून घालून येयल्ली आसता होमखणाक तो पर्यंत देवी तळयेर पावल्या उपरांत नवे धोंड आसा पळय ते तळयेर न्हावपाक सुरू करतात आनी 2-2:30च्या दरम्यान होमखण पेटलें वता तो पर्यंत देवी वयल्या मुड्डे वयल्या देवळान आसता देवी म्हणजे कलश आनी सगळे चौगुले बरोबर आसता. जे धोंड आसा पळय ते हांगा न्हाता आनी देवीचो प्रसाद कौल मुड्डे वयल्या देवळान घेता. तो कौल घेतल्या उपरांत होमखणांसून वचपाक लागून पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल पार्वती पते हर हर महादेव ही नाम घोषणा देवीच्या नावान करता आनी होमखणा कडेन येता कौल घेवन आनी होमखणा कडेन जे गांवकार मंडळी आसता ती होमखणांसून बरे भशेन पार करपाक लागून थंय वेवस्था करता. ते सगळे लोक थंय गांवकार मंडळी आसता ते मागीर ह्या सगळ्या धोंडाक लायनीन दवरता आनी देवीचो कौल जो तेज्या हातीन आसता तो कौल प्राशन करता तो आनी मागीर पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल म्हणून देवीचें नांव घेता आनी होमखणांसून पार जाता. आतां तेजी सगळी सेवा देवी बद्दल नवो धोंड म्हणून आहा पळय ती सगळी सेवा रुजू जाली आनी तो नवो धोंड आयच्यान देवीक पावून जालो अशें नव्या धोंडाचें हें आसा व्रत आसा. देवीचें धोंड आसा पळय कितें ते अमकेच जातीचे अशें हेजे तेजें ना खंयच्या धर्माच्या खंयच्या जातीचे खंयचे लोक ती देवीचें व्रत आपूण होवन आंगारू शकता आनी करूं शकता. गणेश चंद्रकांत गांवकर, अध्यक्ष श्री लयराई देवस्थान शिरगांव. 12 तारखेच्यान आमच्या देवीची जो अग्निदिव्याचो उत्सव जो आसा जाका म्हणटात शिरगांवची मोठी जात्रा, ती जात्रा 12 तारखेच्यान सुरू जाता. 12 तारीख ते 16 तारखेपर्यंत ही जात्रा चलतली. 12 तारखेक अग्निदिव्याचे धोंडाचे जे सगळे अग्निदिव्याचे कार्य आसा ते 12 तारखेक जातले आनी त्याच्या नंतर 13, 14, 15, 16 तारखेक कौलोत्सव जातलो. सगळ्या भाविकांक ह्या जात्रे खातीर सगळ्यांक निमंत्रण. तशेंच जात्रे खातीर देवस्थानाच्या वतीन ज्यो तयारी करपाच्यो आसल्यो त्यो सगळ्यो तयारी आमी केल्लेल्यो आसा. आमी जी होमखणाची जी काठयां जी आसात ती काठयां आमी प्रत्येक वर्सा आव्हान करीत आसात. जे कोण भरे घालतात तशे भऱ्याची खंयसर पद्दत ना आमच्या देवळान. होमखणाक जी लाकडां लागतात ती सगळी लाकडां जी आसा ती आमी देवस्थान एक ठरावीक पद्दती प्रमाणे करीत आसता. म्हणटकच ती लाकडां कोणी
लाकडां आपूण म्हणून घरा कडल्यान हाडून बरें घालपाक जायना किंवा हांगासर सुद्दां खंयचेच विकते घालून बरें घालपाक जायना। ही विनंती जी आसा ही विनंती सगळ्यांनी मान्य करपाची। कारण सांगता, जे बरें ल्हान ल्हान कोणी हाडून घातलेले आसतात ते बरें आमी थंयसर त्या होमखाणान घातले वचनात, ते बरें सगळे आमी भायर उडयतात, ती सगळी लाकडां आमी भायर उडयतात, ती थंयसर होमखाणान पेटली वचना। तेची वेवस्था आमी देवस्थान वेगळ्या तरेन केल्लेली आसता। सो ताका लागून कोणायकूय बऱ्याची म्हणून जर तर कोणाची आंगवण आसा किंवा आनी कितें आसा तर तेणी डायरेक्टली देवळान येवपाचें, देवळान आमच्या क्लार्का कडल्यान बऱ्या खातीर पावती काडपाची आनी देवळानूच गाराणें घालपाचें। थंयसर वचून गाराणें घालप ना। ज्या जाग्याचेर होमखाण पेटयलें वता त्या होमखाणाच्या जाग्याचेर देव ना, देव दुसरे कडेन उरलेलो आसा। म्हणटकूच थंयसर भोवताडे बिवताडे मारपाची जी प्रथा आसा ती प्रथा अजिबात ना। ही लोकांन चुकोवन केल्लेली आसा, ही चुकीची प्रथा जाल्लेली आसा। ताका लागून हे ठामपणे सांगपाक सोदता की तशे प्रथेक कोणीच बळी पडूं नये। डायरेक्टली कोणाकूय दिसता की काठयां खातीर आपलो हातभार लागपाक जाय, तेंच्यांनी देवस्थाना कडेन येवन पावती काडप, कारण आमीच पयशे दिवन किंवा आमचे थरलेल्या हेच्या प्रमाणे ती काठयाची वेवस्था केली वता। हे पयशे जे आसात ते पयशे त्या काठयांक पावले वता। सो ताका लागून सगळ्यांक विनंती आसा की काठया खातीर समज जर तर येवपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी फक्त पावती काडप आनी देवळान गाराणें घालप, थंय वचपाची कोणाकूच गरज ना। देवस्थानाच्या वतींतल्यान आनी सरकारी प्राथमीक विद्यालय शिरगांवच्या वतींतल्यान आमी आव्हान केल्लेलें आहा लोकांक की प्लास्टीक मुक्त जात्रा करया म्हणून। त्या आव्हानाचेर सगळ्यांक सांगूंक सोदता की मॅक्झिमम एवॉयड करा शिरगांवा खातीर जात्रेक प्लास्टीक घेवन येवपाचें, कारण प्लास्टीक ही परत कचरो निर्माण जाता आनी थंय आमकां त्रास जाता। ताका खातीर प्लास्टीक मात्र घेवन येवं नाका। जाता तितले प्लास्टीक मुक्त करपाचो यत्न करपा खातीर आमकां तुमी मदत करा। गोबी मंचुरियनाचें कार्य जें आसा तें गेल्या 3 वर्सां पासून आमी बंद केल्लेलें आसा। सो त्या कार्या खातीर आमी कोणाकूच एंट्री दिल्लेली ना। सो त्याच्या बद्दल आमी हांगासर ठाम आसा। सो गोबी मंचुरियन हे प्रश्न हांगासर उरलेलो ना। बाकीची जी एकूण तयारी आसा ती तयारी वेवस्थीतपणे जाल्लेली आसा। पोलीस यंत्रणा, मामलेदार, बाकीची लायटीचे म्हण किंवा ट्रॅफिक हे आपापले परीन काम करीत आसात आनी तेंच्या कामाक यश दिवप हे तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान जातलें अशी विनंती करता।